फायल केले आज रिगार्डिंग वन असिस्टंट प्रोफेसर ताणें चोरलो पेपर आनी एका आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिलो. शी इज अ मॅरीड प्रोफेसर आनी प्लस तांचे लफडे चालू जाले ते B.Ed कॉलेज ती हरसेकर B.Ed कॉलेज. थंयच्यान मागीर हांगा येवन ही वॉन्टेड टू गीव हर गर्लफ्रेंड अ चान्स इन फिजिक्स. सो हे सगळें चालू आशिल्लें, सगळे पेपर दिले, न्यूज पेपर्स वेर ते टॉप केले ताणें. आणि बाकीचे स्टुडंट्साचेर हो अन्याय. बरे हुशार मनीस आहा कितें पेपर दिले की ताका मॅक्सिमम मार्क मेळटा. दीस वॉज ऑल ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. पूण गोवा युनिवर्सिटीच्या तो कोण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्सा ताणें काय करूंक ना. म्हाका सारकें ना दिसलें, पूण नांव सारकें खबर ना. आनी ते रजिस्ट्रारानूय दामले आनी वायस चान्सलरान हें दामलें प्रकरण. हेंच्यांनी पयलीं ती कंप्लेंट करपाची आनी नेपोटिजम हेका लागून ते सगळे काडपाचे. ताणें कशें चोरलो पेपर हे ते आमी आतां त्या लागून ती कंप्लेंट दिल्या हांगा की इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. ते कोणाक आसा पळय ते पेपर्स तो कॅन्सल जावन नवे पेपर घालून तांची सगळ्यांची नवी एग्जाम घेवपाक जाय. कित्याक लॉस टू दीस स्टुडंट्स बिकॉज ऑफ दीस थिंग शूड नॉट हॅव हॅपन. सो आमी ती कंप्लेंट आज रजिस्टर केल्या आनी ही जर जायना जाल्यार आमी 2 दिसांनी मागीर एसपीक कंप्लेंट रजिस्टर करतले. रजिस्टर जायना जाल्यार एसपीक दितले, एसपी नॉर्थाक दितले आनी ते जायना जाल्यार वी वील मूव अंडर 175(3) टू द सेशन्स कोर्ट. कित्याक दीस इज हे आतां पळय आमचे CM साहेबान सारके गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केला, तातूंत बेस्ट आहा, कांयच सगळे मॅरिट्स आहा, व्हेरी गुड, वी सल्यूट हिम फॉर दॅट. अशें जावंक जाय. अशें जर तुमी पेपर दिवन जर जावपाचें जाल्यार लोक मागीर सेटींग म्हणटा आनी सगळे पिड्ड्यार जाता. सो मॅरीट शूड बी द फर्स्ट थिंग. सो आमी बिकॉज ऑफ दीस वी हॅव कम हियर. कित्याक लोकांची आमची भुरगीं आहा ती शिकून एग्जाम आन्सर करून टॉप करून जाले आनी अशे जर लोक टॉप करपा लागले, अशे सेक्शुअल फेवर्स मागपा लागले आनी कितें जालें, इट वील नॉट बी करेक्ट. आनी अ मॉरेलिटी म्हणजे हांच्यांनी आनी तो तातूंत एक पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा जो ताका हेल्प करपाक सोदता, जो ताजे हितून प्रोफेसर आशिल्लो, तो एक्स पॉलिटिशियन, एक्स मिनिस्टर, यू शूड नॉट डू सच अ थिंग. म्हणून वी हॅव कम हियर टू सी दॅट एवरीथींग गोज अंडर मॅरिट्स. सो जे एक्स पॉलिटिशियन म्हणतात त्याचे नाव इन्क्लूड केला पाहिजे. त्याचें नांव आमी इन्क्लूड करा. आमी ते इट इज द ड्युटी ऑफ द पुलीस. ते करना जाल्यार आमकां आपयले जाल्यार आमी सांगतले. बिकॉज ताजे पयलींचे रेकॉर्ड्स आहा, तो थंय प्रोफेसर बीन आशिल्लो, तो थंय इनवॉल्व आशिल्लो, ते पळोवंक जाय सगळें. ताजो फोन हाडपा जाय. फोन त्या गर्लफ्रेंडाक मारतालो, बायलेक मारतालो, त्या पॉलिटिशनाक मारतालो. तो फोन हाडून ताजो करपा जाय. ताजे ईमेल एड्रेस दिला, ते ईमेल एड्रेसान ताजे सगळे ईमेल्स येतले. आनी हांकां पयलीं सोडूंक जायना जे ताका प्रोटेक्ट करपाक. आनी कित्याक तांणी कंप्लेंट दिवपाची, आमी न्हय. आनी तांणी फाल्यां जर कंप्लेंट दिना, वी वील गो टू ऑनरेबल हायकोर्ट एंड सी दॅट दीज आर प्रोसिक्युटेड. तुमी केरळाचेच लोक हाडून, आमी तुका काय म्हणना तशें हाडून कोणाक बसयता. तुमकां तो ब्लॅकमेल करता, हें चलता, हें कितें, दीस शूड नॉट हॅपन. सो तुमी चान्सलर शूड टेक अ कॉल ऑन दीस. वायस चान्सलर तुमी तांकां विचारपा जाय हें अशें कशें चल्लें आनी ते कित्याक ओगी रावता काय म्हणून. दीस इज द गोवा युनिवर्सिटी. अशें जावंक जायना, नांव घाण जावंक जायना गोवा युनिवर्सिटी. आहा तुमचे कडेन एविडन्स बी आहा? पळय पात्रांव, आमी एविडन्स कितें आसा पेपरार आयिल्ल्या, तुमी न्यूज पेपरांनी दिल्ल्या. ना तुम्ही दिला काय ना न्यूज पेपर, इट हॅज कम ऑन द न्यूज पेपर. सो तातूंत तरी कॉग्निजन्स घेतला. एविडन्स कितें आहा ते पुलीस कलेक्ट करतले न्ही. आमी एविडन्स कशें दितले व्हरून पयलेच. पुलिसांनी कलेक्ट करूंक जाय एविडन्स, म्हणून आमी ताका सगळें दिलां न्हय. सो आतां सगळे जाण कोणें पेपर लीक केलो पळय तो, तेजेर इन्क्वायरी आज पासून कितें केलें तेणी? ते गोवा युनिवर्सिटीक विचार जाय, चान्सलराक विचारा, रजिस्टर कित्याक न्हिदला, ताजो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स कित्याक न्हिदला. तांकां सस्पेंड एंड टर्मिनेट करूंक जाय एक्चुअली असले करता म्हणून. सो इतले जाणां जावन तरी अजून कांयच करूंक ना. म्हणून आमी फुडें आयले न्ही. नाजाल्यार कितें करतले लोक, कॉपी मारतले, पास जातले आनी बाकीचे लोक तशेंच उरतले. जेचे कडेन पयशे आहा किंवा तो सेक्शुअल फेवर्स दिता तो पास जातलो. पण ही पयलीच एक केस अजून अशें कितें आयकूंक येयला? कितें? ही एकूच केस आयकूंक? म्हणजे पयलीं हांगा एक केस आसा वीच वॉज क्लोज अगेन्स्ट वन डॉक्टर एंड द सेम पॉलिटिशियन. हांगा क्लोज जाल्यार ती आमी ओपन करपाक सेशन्स कोर्टान चालू आहा. ती क्लोजर मारले ती ओपन करपाक. त्या डॉक्टरांनी सेम अशे पेपर ओपन केले GMCचे आनी हे केले. विथ सेम पॉलिटिशियन वॉज इन. सेम पॉलिटिशियन वॉज इन. आयज तुमी कितें केला? आमी कंप्लेंट दिल्या अंडर 173 की रजिस्टर कर म्हणून हे सगळ्यांक हाडानी. FIR रजिस्टर कर म्हणून अंडर करप्शन एक्ट आनी अंडर BNS. दे हॅव टेकन अ कंप्लेंट. नाव ते रजिस्टर तांणी 24 आवर्सा भितर करूंक जाय. नाल्यार वी हॅव टू अप्रोच द SP अंडर BNS and then we have to go under 175(3) to the corruption. So regardless of whether government takes action or no, you are continue. You have seen our things. We are continuing here. We are not on social media to do things. We are here to continue as per law.
आनी अशें कोणाच्या भुरग्यांचे वायट जावंक जायना. हो आतां हुशार जाल्यार खरोच मॅरिटान वचूंक जाय, पूण 20 मार्क पडपी फायनल वयर टॉपार गेलो कशें जातलें? आनी ते सुद्दां काजार जाल्लो मनीस गर्लफ्रेंडाक करप, दीस इज ऑल्सो मॉरलिटीक कोणेच घेवंक ना. आनी वाय दीस ऑल आर सपोर्टींग देम? हे कितें न्हिदल्या गोवा युनिवर्सिटीचे हे ऑफिशल्स? तांणी काडला तांकां सगळें खबर आनी ताणें प्रेस केलें ना, बंद केलें केस. कशी तर हे सगळें केन्ना जाल्लें, खंयचे वर्सा? ते सगळे ते वी हॅव गिवन इट टू द पुलीस. तूं आतां केन्ना जाला तें तूं वच पात्रांव आनी गोवा युनिवर्सिटीक विचार, तांकां जाला काय ना तें तांकां खबर आहा. तुवें म्हाका विचारच्या परस हे सगळे क्वेश्चन गोवा युनिवर्सिटीच्या रजिस्ट्राराक कित्याक विचारना? तुमी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्साक कित्याक विचारना? But is this a common trend or this is the first time you have noticed? अरे अशें खूब जाता आसतलें. वी हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस. वी आर नॉट ऑन सोशल मिडिया, वी फॉलो द लॉ. आमी टील सुप्रीम कोर्ट पर्यंत वतात. कित्याक वी हॅव टू चेंज. अशें जावपा पात्रां दिवपा जाय. तुजी भुरगीं आहा, म्हजी भुरगीं आहा फाल्यां खंय पावतलें अशें जालें. आतां पळय चीफ मिनिस्टर एज डन गोवा स्टाफ सिलेक्शन व्हेरी मेरिट्स, व्हेरी वी सल्यूटींग. अशें मेरिटाचे आतां हे मेरिटाचे पूण तुजो गर्लफ्रेंडाकूच पेपर दितलो जाल्यार कशें उरलें? शी वील बी अ टॉपर मरे. Recently the job scam up आनी इज गिवन अ लायफ अचिव्हमेंट पळय, आनी व्हडले लायफ अचिव्हमेंट एवॉर्ड दिला ताका. तुमी सांगा हे करपाक लायफ अचिव्हमेंट एवॉर्ड म्हणजे एवॉर्डाचेय हेंच्यांनी पाड घातला. तुमी चान्सलर वतले कितें? आमी चान्सलरा कडेन कित्याक वतले? आमी कोर्टान वतले न्ही पात्रां. आमी कित्याक वचपाचें चान्सलरा कडेन? तुमी वचपाचें, तुमी विचारपाचें. चान्सलराक विचारपाचें, वायस चान्सलर रजिस्ट्राराक तुमी विचार, हांवें न्हय. But have you discussed this with the department before you? Why we have to discuss? Find out that अरे it's true or पात्रांव, not in that. दिस इज आमचें कितें काम. आमी डिपार्टमेंटाक तो आन्सर करतलो तुका ना, ते दिसता? म्हणनात. आमी They- कोणा कडेन डिस्कस केलें तो आन्सर करतलो तुका. हांव सिंपल अवर प्रॉब्लम फेल्ड म्हणून आमी हांगा आयले That's the ना. reason we are here. दे आर फेल्ड. तुका कितें आमी कितें म्हणटा? तुमी इन्वेस्टिगेट करा आनी करा न्ही रजिस्टर. ना जाल्यार तुमी करा न्ही. कोणें करपाची आशिल्ली कंप्लेन? तांणी करूंक जाय आशिल्ली, कित्याक करूंक ना? म्हणून दे आर फेल्ड इन देअर ड्युटीज, सो वी आर हियर न्हय. आनी मेन कितें त्या भुरग्यांच्या बावड्यांचे हाल जावंक जायना. बरें ताका आतां ताणें भितरल्यान कोणें कंप्लेन केलें ताकाच ते 0 दिवपाक आहा. वच प्रोफेसर, कितें करपाचें? सो दॅट इज द क्वेश्चन. सो वी आर हियर ऑन दीस पॉलिटिशियन आहा सर ते आमी वी हॅव टोल्ड यू हॅव टू तो खंय कामाक आशिल्लो तें कळत जाल्यार तुका कळटलें मरे. खंयच्या कॉलेजीन कामाक आशिल्लो सांग मरे. तुम्ही सांगायला आमी कित्याक सांगता? इन्व्हेस्टिगेशनाचेर घेवन दिलें इन्व्हेस्टिगेशन करतले कळटलें मरे तुका. इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी दिल्ल्या कडेन आहा ते इन्व्हेस्टिगेशन आमी हिंगा आमी कंडेम करपाचें आनी अशें फुडें जावचें न्हू देखून आमी कंप्लेन आनी ताणें आनी कोणाचेर कोणें केला तेंय फुडें जावंक जाय. आनी पयलीं खूब प्रकरणां केल्या आसतलीं, मागीर दे मस्ट हॅव टेकन सेक्शुअल फेवर्स. दीस इज व्हेरी रॉंग, डिस्टर्बिंग फॅक्ट्स. अधिक करून आनी असो जो प्रोफेसर जो तुका गुरू म्हणटा ताणें अशें करप आनी हें करप इज व्हेरी बॅड. आनी लायफ अचिव्हमेंट अवॉर्ड कितें रे बाबा हे? For the same girl. Same girl. प्रोफेसर गॉट अ लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड. सांग बरें. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच.